सौम्या बापाचे आणि भूताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्या सवय एकवट तुमचे सोवे असो क्रिस्ताते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो प्राजीत काळाचो 5वो आयतार आमी संभ्रमता कितले बेगीन वेळ पाशार जालो पळया 5 हप्त्यांत आनी 5वो हप्तो असोच येवच्या हप्त्यांत आमी येवच्या आयतारा रामाचो आयतार संभ्रमतेल्या आनी ह्या आयतारा आमकां विशेष तरान देवाच्या मोगा विशयंत नियाळ करूंक ही लिटर्जी आमकां आपोवणी दिता देवाचो मोग कसो आमच्या जिवितांत व्यक्त जाला आनी कसो ताच्या सोल्ल्या मुखांतर देव आमचो मोग करून सागे म्हणून आज आमी हांगासर सकाळीं बडे ह्या देव तेंपलांत येवन ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक हांगासर आयल्या तर हाचो अर्थ देवान आमचो मोग केला कित्याक देवान आमकां राखला सांबाळला आनी आजुनूय देव आमचे संगी सोमकोन आसा सोलोन आसा आनी मोग करून आसा म्हणून ही चिंतना मोतीन दवरून आमच्या काळजांत बरोवन भाव भयणीनो ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी देवा लागचें बक्षाणें मागया हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या बसत बघ्या सदां संवकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो विनंती करात म्हणून प्रार्थना सर पदवीदार देव आमची काकोळट करूंक आनी आमची पातकां आमकां बक्षोंक आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक आमेन सौम्या काकोळट कर सौम्या काकोळट कर क्रिस्ता काकोळट कर क्रिस्ता काकोळट कर सौम्या काकोळट प्रार्थया जीवन देवा आमच्या मोगाळ बापा मरणांतल्यान जिवीत उपज अशें म्हणून अगणित जानवान तुवें येवजयलें आनी जमनीन पडलेल्या गोवांच्या खणा बरी तुजो पोत जेजू मरण जिवन जावचो म्हूण तुवें थारायलें आनी ह्या गुटाचो परिणाम कसो आमी सगळीं ताच्या मरणाचें उदंड पीक जावं आनी ताच्या नव्या जिवितांतली नवी रचना कशी उपजावंक आमकां समेस्तांक फावो कर आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना एक नवो सल्लो हांव करतलो आनी तांच्या पातकाचो उडास हांव केदींच धरचो ना जेरामिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप सर्वेस्पर अशें म्हणटा येतले दीस आनी त्या दिसांनी हांव इस्रायलाच्या घराण्या लागीं आनी जुदाच्या घराण्या लागीं एक नवो सल्लो करतलो हो सल्लो हांवें तांच्या पुर्वजांक हाताक धरून भायर हाडलें त्या दिसा तांचे कडेन केल्ल्या सल्ल्या परी न्हय कित्याक तांणी म्हजो सल्लो मोडलो आनी हांवूच तांचो धनी म्हूण हांवें तांकां दाखोवचें पडलें उलयता तो सर्वेस्पर ते दीस पावतस इस्रायलाच्या घराण्या लागीं हो सल्लो हांव करतलो उलयता सर्वेस्पर हांव
म्हजें धर्मशास्त्र तांचे भितर घालतलो, तांच्या काळजाचेर तें बरयतलो. हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजीं परजां जातलीं. तेन्ना एकामेकाक शिकोवची गरज आसचिना. सर्वेस्पराची वळख घेया अशें एकामेकाक सांगचें पडचें ना, कित्याक ती सगळीं म्हाका वळखतलीं. ल्हानांतावन व्हडा पर्यंत उलयता तो सर्वेस्पर, कित्याक हांव तांचो अपराध बक्षितलो आनी तांच्या पातकांचो उगडास धरचो ना. देवाचें उतार हें. नितळ काळीस म्हाका रोसून दी देवा. एक नितळ काळीस म्हाका रोसून दी देवा. काकुळदरा देवा म्हजी काकुळट कर. बोकणवळ्या देवा मुझे गुणया पोसून काड. दूत म्हाका म्हज्या अपराधाच्या कथांतलो. नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो. एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा. एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा. आनी नव्यान एक दृढ मन मुझे थंय आसा कर. तुज्या दोळ्या मुखा वयलो म्हाका पयस उडयनाका. तुजो पवित्र आत्मो मुझे तांकां व्हरानाका. एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा. तुजे सोडबुणेचो संतोष परत्यान हांवें भोगिसो कर. एक उदार मन दिवन म्हाका तीर कर. तेदवा पापिया तुजो वाटो हांव दाखयतलो देवा. आनी पातकी तुजेशी परत्यान येतले सायपा. एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा. एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वाटावंक सकतल्या लागीं बोब घालन आनी दुखां गळोवन प्रार्थना आनी विनंत्यो करूंक लागलो. ताच्या माणकुल्या खालपणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसलेल्या कश्टा वरवीं विधेयपण कितें तें शिकलो आनी संपूर्णकायेच्या शिखराक ताका उबारतस ताचें उतर पाळतेल्या समेस्तांक सासणाच्या थारणाचें कारण तो जालो. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. कोणी म्हजो सेवक जाता जाल्यार
तो म्हजो पाटलाव करूं दी म्हणटा सुमी आनी जंय हांव आसा थंय म्हजो सेवकी आसतलो. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत्राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सांजवां परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्थ. महिमा तुका सौम्या. आराधनाक म्हणून परबेक आयलेल्यामध्ये थोडे ग्रेक असले. तांणी गलिलियाच्या बेसायदा गांवच्या फिलिपा लागीं येवन विचारलें, सायबा आमकां जेजू पळयचंय म्हूण आशा. फिलिपान येवन हे आंद्रेक कळयलें आनी दोगांयनी वचून हे जेजूक सांगलें. जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, मनशा पुतान महिमा सोडची घडी आतां आयल्या. सतत हांव तुमकां सांगता, गोवाचो कण मातयेन पडून मेल्ल्या करीत तो एकोडूच उरता. तो मरत जाल्यार यथेश्ट फळ दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव ओगडावन घेता. जो कोण ह्या संवसारी आपल्या स्वंत जिवाचो द्वेश करता तो आपलो जीव सासणीक जिणयेक सांबाळटा. कोणी म्हजो सेवक जाता जाल्यार तो म्हजो पाटलाव करूं. अशें जंय हांव आसा थंय म्हजो सेवक हे आसतलो. म्हजी सेवा करतल्याक म्हजो बाप मान करतलो. म्हजें काळीज आतां कंती भिरांतेन भरलां आनी हांव कितें म्हणूं? बापा, ह्या घडयेंतलो म्हाका निवार म्हणूंक गी. पूण हे सर्व सोंसी जाय म्हणूनच हांव ह्या घडयेक आयलां. बापा, तुजें नांव महिमे बरीत कर. तेन्ना अंतरळतावन एक ताळो आयलो. हांवें तें महिमे बरीत केलां. परत्यांनी हांव तें महिमे बरीत करतलो. थंय जमो जाल्लो लोक ताळो आयकून गडगडो जालो म्हणालो. देवदूताचे लागीं उलयलो जायजय म्हणाले हेर. पूण जेजून तांकां सांगलें, हो ताळो जाल्लो तुमचे पासत, म्हजे पासत न्हय. ह्या संवसाराची झडती जावचो वेळ हो. आतांच ह्या संवसाराच्या अधिपतीक लोटून भायर घालतले आनी म्हाका धर्नेर तावन उंच उबारलेल्या वेळार सर मनशांक हांव म्हजे थंय व्हरतलो. आपणाक कसल्या तराचें मरण बगूंक आसा तें दाखोवन दिवचे खातीर ताणें अशें म्हळें. देवाचें उतर हें. वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त तेई मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी अनुभव केला मोग कितें गे म्हणून. आनी ह्या मोगाची साक्ष जावन थोडे फावटी आमी मोग कोणाचो केलो पळय ताका एक इनाम नाटल्यार एक उतरां या कितेंय आमी दिवंक आशेता. आतां आमी जायते कडेन पिकनिकाक गेल्यान जावंक पुरो आनी ह्या जाग्यांनी आमी थोडे फावटी पळयता वणंदीचेर, फातरांचेर, ह्या रुखाच्या त्या कातीचेर या नाटल्यार फोळ्यांचेर बरोवन आसचें, आय लव यू, आय मेट यू हियर ऑन सच ए डेट, अशें सगळें जायतें बरोवन गेल्लें आमकां वाचूंक मेळटा. ह्या दिसांनी आमी गेल्यार आदीं कोणें बरोवन गेल्लें तें आमकां वाचूंक मेळटा जायत्या वर्सां आदीं. कित्याक फातरांचेर, फोळ्यांचेर या खंयसर एक सुवात आसा थंयसर मोग व्यक्त करची ती उतरां ती बरोवन आसात. आनी आयच्या दिसा आमी कितें पळयता आमच्या माध्यमा मुखांतर मोगार पडिल्लीं कितें करतात थंयसर एकामेकाक टेक्स्ट मेसेज धाडन, कसलो एक संदेश धाडन तो मोग व्यक्त करतात. हाका म्हणटात एका रितीचो सल्लो. थोड्या वर्सां आदीं हांवें वाचलेली गजाल, आमचो ग्रेस्त मनीस आमच्या भारताचो मुकेश अंबानी ताच्या
पोतिनेच्या जल्माच्या दिसाक ताणें एक इनाम दिल्लें पोतिनेक कालें व्हडलें एक विमान आमी आतां हांगा तावन बंबय येचें नाटल्या बंबय तावन दुबय येचें तसलें विमान ताणें इनाम जावन आपल्या पोतिनेक दिलें अर्थ कितें सल्लो हांव तुजो मोग करता आनी त्या देखून हे म्हजें कितें आशिल्लें हांव तुका दिता म्हणून देवान मनशाचो मोग केलो आनी देवान मनशा लागीं सल्लो केलो आदी मागत हांव आदांव तावन नोवे तावन अब्राहम इजाक जाकोब मोइजे दावीद ह्या सर्व लागीं देवान सल्लो केलो आनी कसलो सल्लो केलो आदाव लागीं एक सल्लो केल्लो देवान ह्या रुखाचें फळ मात्र तुवें खावंक नजो तुका सगळें हांव दितां सगळें ह्या भुमी वैकुंठांत आशिल्लें तुवें सगळें तुजें जावन करयेत तुकाच तें दिलां पूण तांचो एक रूख आसा त्या रुखाचें फळ मात्र खावंक नजो म्हूण ताणें केलें तो पडलो ताणें सल्लो मोडलो आनी उपरांत अब्राहमा लागीं एक सल्लो केलो कसलो सल्लो तुजी संतत अंतराळा वयल्या नखेत्रां बरी ह्या दर्याच्या तडीर आसल्या रेवे बरी हांव चडयतलो आनी वाडयतलो आनी असो सल्लो जावन ताका दिल्ली ती भास पाळूंक एक दीस अब्राहमान साक्रिफीस भेटयलो आनी ताचेर गाढ न्हीद आयली आनी ह्या न्हिदेंत काळोख बुयार जाल्ल्या वेळार त्या साक्रिफिसाच्या मोदेगात एक मोडकी दुराची मोडकी आनी एक पेटची सूड ताच्या मोदें गेली आनी ही कसलो संदेश आपूण तुका दिल्लो तो सल्लो हांव पाळटलो तुवें पाळिनातल्यार रेवण्णी जर तर हांव हो सल्लो पाळिना ह्या मन जातीक कशें तुवें जिवेशी मारलाय तांकां कशें अर्दें करून घालाय हांगासर तशें म्हजी स्थिती जाता म्हणून देवान अब्राहमाक भास दिली उपरांत मोइजे लागीं सल्लो केलो त्या सिनाय पर्वताचेर 10 उपादेश जायते फावटी आमी चिंता उपादेश म्हणून सांगल्यार कितें कश्टांचे उपादेश ते कश्टांचे उपादेश न्हय ते उपादेश पाळचे मोगा खातीर देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग हो सल्लो देवान केलो पूण मनशा कुळान कितें केलें हर एक सल्लो देवान केल्लो तो मोडलो तो मनशान पाळूंक ना परजेक इजिप्त गांवांत तावन बसायल्ल्या गांवाक हाडिल्ल्या वेळार देवान इतली अजापां करून तांकां भायर हाडलें आनी देवान सांगलें म्हजोच तुमी मोग करूंक जाय पूण इस्रायल परजा दुसऱ्या देवा फाटल्यान गेली इस्रायल परजेन तो सल्लो मोडलो आनी आयच्या वाचपांत पयल्या वाचपांत जेरेमिया प्रवादीच्या त्या उतरां प्रकार 31व्या अध्यायांतल्या 31व्या वळींत तावन 34व्या वळी म्हणसर देव कितें सांगता हांव एक तुमचे लागीं नवो सल्लो करतलो नवो सल्लो आनी हो कसलो सल्लो हांव म्हजें धर्मशास्त्र तांच्या भितर घालतलो आनी तांच्या काळजाचेर हांव बरयतलो आनी ती म्हजी परजा जातली आनी हांव तांचो देव जातलो आनी कोणेंच तांकां शिकय जाय म्हणून गरज ना कित्याक जर तर हांव त्या धर्मशास्त्र म्हजो सल्लो तांच्या काळजांत बरयता तो वेळ कोणेंच एकामेकाक शिकय जाय म्हणून ना ती समजून घेतात म्हणून आनी हो जावन आसा देवान केल्लो सल्लो आमच्या काळजांत मनीस बायल्यान सल्लो करता मनीस बायल्यान अक्षरां बरयता पूण देवान बरयलां तें अक्षर आमच्या काळजांचेर ताचें धर्मशास्त्र आमच्या काळजा भितर देवान घालां हाचे व्हड मोग आमकां दुसरो पळोवंक मेळना त्याच देखून इजाया प्रवादीच्या उतरां प्रकार देवान सांगिल्लीं ती अपुर्बायेचीं उतरां आनी ताणें दिल्ली ती भास एक आवय आपल्या बाळशाक विसरत आपल्या कुशव्यांतल्या बाळाक विसरत पण हांव तुमकां केदींच विसरचो ना कित्याक हांवें तुमचीं नांवां म्हज्या तळा हातार बरोवन दवरल्यांत देवाचो मोग हो कित्याक देव आमकां केदींच विसरचो ना आनी विसरना त्याच देखून प्रस्तावनांत हांवें सांगिल्लें भाव भयणीनो आयच्या सकाळीच्या काळार वेळार
हांगासर इगर्जेंत येवन बसून ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक कोणें आमकां आदार दिला? देवान आमकां आदार दिला. आमकां पाय दिल्यात, आमकां हात दिल्यात, आमकां गिन्यान दिल्या, आमकां दोळे दिल्यात, आमकां त्राण दिला, आमकां बळ दिला आनी आमकां जाय तिशें देवान सवलत्यो दिल्यात. आनी देवाचो मोग आजुनूय खर एका घडये आमकां तो पळोवंक मेळटा. कित्याक देव आमचो मोग करता, देव आमचें रक्षण करता, देव आमकां आपोवन व्हरता, देव आमचे लागीं उलयता. आयच्या वांजेलाचेर एक दिश्ट घाली तर आमकां पळोवंक मेळटा देवान केल्लो हो मोग आपणाच्या सुपुता मुखांतर लोकां थंय ताणें व्यक्त केलो. जेजू जेरुसलेमांत आसलो आनी थंयसर दोग ग्रेक गांवचे जेजूक मेळोंक आयले. कित्याक ते आयिल्ले म्हणले एक सवाल विचारलें तर फुलटन शीन आर्चबिस्प मरण पावला तो जायत्या वर्सां आदीं आर्चबिस्प न्यूयॉर्काचो. ताणें कितें सांगलें? जायत्या वर्सां आदीं जेजू जल्मोवच्या 400 वर्सां आदीं एक महान तत्वशास्त्री आसलो सोक्रेटस म्हणून. आनी तो सोक्रेटस इतलो नांववाडीक आसलो की ताच्या चिंतना वरवीं ताच्या शब्दां वरवीं ताणें समाजांत एक स्वतंत्र हाडिल्लें. युवजनां मदें लोकां मदें सुटकेची ती बरी खबर ताणें दिल्ली. आनी ह्या वडिलांक आनी राजकीच्या फुडाऱ्यांक हें सोसूंक जालें ना. हो अशें उलयत तर आमच्या गांवांत असलें स्वतंत्र येत तर आमचें बळ लोकांचेर तें खंचोंक जावचें ना म्हणल्यार इराद्यान ताका तांणी बंदडेंत घाल्लो. आनी बंदडेंत घालन ताका जिवेशी मारलो. हॅमलॉक म्हणलें एक वीख दिवण. आनी हे हॅमलॉक वीख पियेत आसतना स्वतंत्र कुशेन स्वंत कुशेन तो पियेलो आनी म्हणलो हांव मरण पावतलो ह्या लोकां खातीर, ह्या लोकांक स्वतंत्र दिवचे खातीर. आनी हे ग्रेक दोग जाण जेजूक मेळोंक कितें आयले? तांच्या मोतीन ती एक चिंता बासयल्ले. आमी इतल्या बऱ्या सोक्रेटासाक लागाड काडलो तर हो जुदेवांचो लोक खंडीत जावन जेजूकी लागाड काडटलो. ताची तत्वां ताणें शिकयल्लें तें शिकोवन इतली बरी लागता आमकां. त्या देखून ते आयिल्ले फुलटन शिना प्रकार सांगोक जेजूक ये तूं ग्रेक गांवाक आमी एक लिसांव शिकल्या. कित्याक आमच्या एका तत्वशास्त्राक आमी जिवेशी मारलो आनी मुखार तशें आमच्या गांवांत घडचें ना. त्या देखून तूं आमच्या गांवाक ये, आमी तुका रक्षण दितले हांव, आमी तुजें आयकतले हांव, तुज्या शिकवणेक आमी पाळो दितले हांव. हें एक चिंतप आर्चबिशप फुलटन शिनाचें. पूण हे दोग जाण ग्रेक येवन कितें आशेतात? जेजू लागीं उलोवंक आशेतात. फिलिपा लागीं येवन सांगूंक लागले. फिलीप आंद्रे लागीं गेलो. आंद्रेन जेजूक सांगलें आनी जेजू त्या घडये कितें म्हणलो? मनशा पुताक महिमा दिवची ही घडी पावल्या. कसली ही घडी? मनशा पुताक महिमा दिवची घडी. ह्या संवसाराच्या अधिपतीक कान उडोवची घडी आयल्या. आनी कसली ही घडी? ही घडी जावन आसा मनशा पुतान आपणाचें जिवीत लोकां खातीर सॅक्रिफायस करची घडी. भावा भयणीनो, हांगासर आमकां एका ल्हानशा वापारी मुखांतर जेजू स्पश्ट तरान कळीत करता की एक मनीस आपणा खातीरच जियेलो तर तो हेरांक जीव दिवंक शकना. त्या देखून ही वापार कसली? हे गोवाचो खण धरणीक पडोन मेल्ल्या करीत तो एकडोच उरतलो. जर तर तो गोवाचो खण धरणीक पडोन मेलो तर यथेश्ट फळ दिवंक शकतलो. हे आमी आमच्या जिवितांत पळयता, हे आमच्या दिसपडत्या जिवितांत पळयता. एक आवय आनी बापय हर एका दिसा मरणाचो अनुभव करनासात. आवय आनी बापय चिंतून पळया. आमी भुरगीं जर तर आमी चिंतून पळयता हर एक दीस आवय आनी बापय तांच्या जिवितांत सॅक्रिफायस करून आपल्या भुरग्यांक वाडवळ दिवंक, आपल्या भुरग्यांक एक भविश्य दिवंक कितल्यो सकली राटावळी तांच्या मोतीन घुंवतात, कितले कश्ट ती काडटात आनी कितले कश्ट अनुभव करून तांचें जिवीतच उणें करून आपल्या भुरग्यांक पोसचे खातीर ती सॅक्रिफायसांत मग्न जावन आसात. हे आमी पळयता आमच्या दिसपडत्या जिवितांत. एक आवय
आपल्या भुरग्याक जल्म दिल्ल्या घडयेत हांव 24 वरां म्हणसर हर एका दिसा त्या भुरग्याचो ताळो आयकोंक, त्या भुरग्याक समाधान करूंक, त्या भुरग्याक खाण जेवण दिवंक, त्या भुरग्याचे नितळाय करूंक, त्या भुरग्याची शुश्रूता करूंक कितली ती पेसाडटा. कित्याक ती आपणाकच एका रितीन मोरोंक करता आपल्या भुरग्याक जिवीत दिवंक. तेंच आज जेजू म्हणटा एक गोवांचो खण धरणीक पडोन मेल्ल्या करीत तो एकडोच उरतलो. हें लिसांव आमी आज शिकोवंक जाय. कसलें लिसांव? भाव भयणीनो, क्रिस्ती जिवीत, क्रिस्तांवांचें जिवीत म्हजे खातीरच न्हय. जर तर हांव म्हजे खातीरच जियेलो हांव म्हजो जीव होगडायतलो म्हणटा जेजू. जो कोण आपणाच्या जिविताचो मोग करता तो ताचो जीव होगडायता. जो कोण आपणाचो जिविताचो द्वेश करता तो आपणाचें जिवीत सासणाच्या जिविताक जगोवन दवरता म्हणटा जेजू. हें आमी समजून घेवंक जाय. कित्याक साक्रिफिसाची जिणी गरजेची. प्राजीत काळार आमी समजून घेवचें हें एक लिसांव. साक्रिफिसाची जिणी जियेल्यार मात्र आमच्या जिवितांत आमकां यशस्वी मेळटा. ह्या दिसांनी भुरगीं परिक्षा बरयतात, परिक्षेक तयाराय करतात. कसली तयाराय करतात? आपल्या मोतींत शिकिल्लें कोचोंक जाय ती वरां बसोन शिकतात. कित्याक ती तांकांच मोरतात एका रितीन यशस्वी जोडचे खातीर. ह्या उंचलें शिकप शिकोवन उंचल्या एका खांबाक लागचे खातीर. कित्याक तो साक्रिफीस TV पळयनात, मोबायल फोन पळयनात, हेणे तेणे कांय डिस्ट्रॅक्शन जायनाशें आपणाचें शिकप शिकतात. हो एका रितीचो साक्रिफीस. हो साक्रिफीस केल्यार मात्र एक यशस्वी आमकां मेळटा. ही यशस्वी कित्या खातीर? आमच्या जिवितांत आमी बरें करी जाय. आमच्या जिवितांत आमकां यशस्वी मेळोन हांवें हेरांच्या जिणयेंत उजवाड दाखय जाय. हेरांच्या जिणयेंत हांवें कुमोक दिवंक जाय. हेरांच्या जिणयेंत हांवें पावोवंक जाय म्हणल्या इराद्यान. तेंच जेजू ह्या नव्या सोल्ल्या मुखांतर आमकां शिकयता. एक जीव, एक गोवांचो खण फोडोन मोरोंक जाय. आमी मरता हर एका दिसा आमी आमच्या जिवितांत मरणाचो अनुभव करनासा. पूण जर तर आमी देवाचेर आमचें ध्यान खंचयलें तर आमच्या जिवितांत आमी मरना. कित्याक पुनर्जिवंत जावच्या त्या सतांत आमी भाग घेता. तेंच जेजू आयच्या दिसा आमकां परत परत सांगता ह्या सांगणे मुखांतर, ह्या उतरां मुखांतर. तर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी प्राजीत काळांत आसा आनी भाग्यवंत हप्त्या थंय आमची मेटां काडून आसा. आमचे थंय आशिल्लें सुवार्थ, आमचे थंय आशिल्लो हंकार आनी अहंभाव तो पयस करन आमच्या जिणयेंत देवाक जागो करून दिवया. देवाक जागो करून दिवचो म्हूण सांगल्यार कितें? आमच्या जिणयेंत देवाकच आमी केंद्रीत करून घेवचें. सगळ्यो संगती आमकां जाय. गिरेस्तकाय जाय, आचरणां जाय, आमच्या मोगाचीं जाय, कुटुंबाचीं जाय, शेजाराचीं जाय, इश्टमंत्र आमकां जाय, सगळें जाय. पूण आमकां गरजेचो मनीस आमच्या जिवितांत देव. आमकां स्वतंत्र दिवचो, आमकां नवें जिवीत दिवचो. आमचें जिवीत समतस आमकां ससनाच्या जिविताक आपोवन व्हरचो. त्या देखून जेजू सांगता, म्हाका ऊंच उबारल्या वेळार हांव सर्व लोकांक म्हजे थंय ओडटलो. हांव खंय आसा तांणी थंयसर आसच्याक. जेजूचीं उतरां. हांव खंय आसा तांणी थंयसर आसच्याक. हांव साक्रिफीस करता, हांव कुर्सार मरता, तिसऱ्या दिसा हांव जिवन जातलो. तांणी म्हजे संगी ससनाच्या सुखांत भाग घेवंक. देवान केल्लो सल्लो पोरण्या तेस्तामेंतांत आनी तशेंच नव्या तेस्तामेंतांत जेजू मुखांतर केल्लो सल्लो तो जावन आसा मोगाचो सल्लो. आनी ही देवाचीं उतरां बरोवन आसात आमच्या काळजांचेर. आनी जर तर आमी आमच्या काळजाक उलो दिलो तर खंडीत जावन
ती उतरां आमकां सदांच जिवीत दिवंक पावतली आनी आमच्या शेवटाक आमकां पावोवंक आदार दितली. त्या देखून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया आमी आमकां मेळोंक ती कृपा आनी तशेंच बळ देवातावन पवित्र येवकारिस्ता मुखांतर ती गटाय मेळोन आमी मुखार या भाग्यवंत हप्त्यांत आमी प्रवेश करया आनी भाग्यवंत हप्त्या उपरांत जेजूच्या जिवनपणांत संतोशांत आमी वांटो घेवया. आमेन. दायकन उबी रावया. सतमंतान देवाक सर पदेदरा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सम्या जो पवित्र आत्म्यावर बेगर संभावलो अंकार मर्यादान जल्मलो पोंस पिलाता काळताने कस सोसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निगे पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सर्गान सोडलो सर पदेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तावन जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसिबे करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकदार पातकांचे बक्षाने फुडची जीवनपण ससनाचे जिवीत. आमेन. मगाळ भाव भयणीनो, देव एकलो मात्र आमचो आदर आनी बरवसो. ताच्या पुता जेजूचें संपूर्ण विधेयपण आमकां सासणेक जिविताची वाट दाखयता. हेच क्रिस्ती वाटेन फुडें सरोंक बापाचो आदार आतां आमी मागया. मोगाळा बापा, तुझ्या पुतान घडिल्ली पवित्र सभा चलोन वरच्या मुखेल्यांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकवटलेली पवित्र सभा भावार्थाच्या आनी मोगाच्या एकवटान बांदून हाडूंक तांकां पवित्र आत्म्याचे शक्तीन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमी तुजी रचना आनी भुरगीं जावन आसता जाती कातीचो आनी देश राष्ट्राचो भेद नासतना एकामेकाक भाव भयणी म्हूण वळखून आमच्या गांवची आनी देशाची अभिवृद्धी खातीर वावरूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध तरेचे पिडेन कोश्टूंच्या आमच्या भावा भयणींक तांच्या पिडेशिडेच्या वेळार सोंसणीकाय समाधान लाभय आनी तांकां बऱ्या भलायकेन सांबाळ म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या बोवारी गरजेवंत प्रायस्त पिडेस्त आनी हेर समस्यांक बली जाल्ल्या लोकांतय आमी तुज्या पुता क्रिस्ताचे रोपणे देखूंक आनी तांकां आमचे तांके प्रमाणे मजत दिवंक आमचे तें दयाळ उदार काळीज रस म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. समेस्त युवजनांनी तुज्या पुता जेजू खातीर तांकां मोडून त्यागाची जिणे जियोंक तांकां आदार दी. आधुनीक संवसाराच्या वज्ञांक बाली जायनासतना कुटुंबा संगता मोगान जियोंक तांकां तुज्या बेसावांनी भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमी सदांच तुज्या मोगान भरून तुज्या उतरा प्रमाणे करी क्रिस्त चिनी जियोंक तुजो आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडीभर आमचे सर कास्की गरजो देवा होजीर दवरया आनी प्रत्येक जावन आमच्या कॉवेंताचो सांदो फादर वॉल्टर ताच्या भलायकेक ताची भलायकी पाटी मेळोवंक देवाची खुशी ताच्या जिवितांत जावं दी म्हणून देवा लागीं मागया. आयक आमचे प्रार्थन येसुम्या. बापा तुज्या भुरग्यांची ही कलती मागणी तूं दायेन मानून घे. आमी सर्वांनी जेजू बरी आमकांच मोडून पेल्याक दिवंक तुज्या आशिर्वादान बर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात. आमेन. बापाडून आयल्या तुझ्या पायांतळी नितळ जावच्या आकाशे आमची काळजा मेळी
उपकार साबार केल्याय तुवें दिवून आमकां जिवीत नवें भेटयतवास जीवन आमचें पुण्या वायना सवें बापाडून आयल्या तुझ्या पायांत नितळ जावच्या आकाशें आमची काळजां मेळ्ळी गे मागता तुझे लागीं पातकी निर्भागी. म्हज्या मोगाळ बाब भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आख्या पवित्र सभेच्या दावान सर्वेस्पर मानून घेव. कणवळ्या बापा, तुज्या प्रिदिवंत पुता जेजून आपल्या मरणान तुका महिमा जोडून घेतली आनी ह्या खातीर तुवें ताका महिमेवंत केलोय. जेजूच्या मरणाचें बलिदान आमच्या हातांतल्या हातांत घेवन तुज्या नांवाचे महिमेक आमकां ताच्या मरणान वांटो दी आनी ताच्या सांगाता महिमेवंत कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करू फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदेदार आनी शासनाच्या देवा, सर काळी सवतें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसारांत जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावली तुजे महिमेची वाखणणी. आपल्या कुर्साच्या उतरां वर्त्या बोळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Poet, 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 dărbaranso, सर्वेस्पर तू, सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गीत तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. सर्गीत तुका जय जय. सर्गीत तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरून ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कोड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच पर्यंत जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिश्यांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतले, हे म्हज्या उगडासा करात.
बावडतासो गोड परगटोया. तुझ्या कुसानी पुनः जीवन पोटावर तुवे आमकां सडयलाय सोमिया. संसाराच्या सोडून दारा आमची सडवण करचे क्रिस्ताचे जय. बाबा जेजूच्या मरणासो आनी पुन्हा जिवनपणासो आमी भक्ती म्हण उडास करता आनी हो जिवीत सोडूनाची कास तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची खोड आनी रग सेवतेले आम समेजता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकीय वर्गा बरोबर तिका प्रितीमाकांत वाडय. पुनः जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्या आमच्या भाऊ भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी ज्येश्ठा गाथी मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परिसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांचे दये कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरे देवाचे माये संगती सांसू सैतीचो पती भगेवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वधनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी गुची सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां आमकां मोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका. पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताचे याने बरवशान आतरयतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हणजे शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दीस घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जे येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती आतां आमी दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुजे भितरूचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांतच म्हाका भलायकी मेळटली. ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी
अत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. काळजान म्हज्या येसोम्या कुरपेन म्हज्या बर्दल्या वेंगेन म्हाका धर मोगान तुज्या बर सांबाळ म्हाका वर जीव नवो कर वेंगेन म्हाका धर मोगान तुज्या बर सांबाळ म्हाका वर जीव नवो कर सूर्यो तूं सर्गेन सोड फांकय प्रकाश कुरपेसो निवार काळो पातकासो ओ शिवर कुरपेसो o soumia shivor corpeso karmaka daiji serginso kalzan mojai soumia corpen tuja bardania vengin makadar mogan tuja bar सांबाळ म्हाका वर जीव नवो कर वेंगेन म्हाका धर मोगान तुज्या बर सांबाळ म्हाका वर जीव नवो कर. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा जेजून आपल्या जिवाचो मोग केलो ना पूण तुज्या आनी आमच्या मोगान कुर्सार आपलो जीव दिलो आनी अशें ताणें आपणाक आनी आमकां तुजे महिमेन जिवीत जोडूंक घेतलें. आमी ह्या संवसारांत आमच्या जिवाचो मोग करिनासतना तुज्या आनी आमच्या पेल्याच्या मोगान आमचो जीव करसूंक जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणा वरवीं आमकां बोळ दी. आनी हे बरें जंय तो आसा थंय आमी तुजे शीस आसूंक आनी तुजे महिमेन सुकेस्त जावंक आमकां फाकर म्हूण आमी मागता. हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. आयचें मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या मनदेक बाब रुडॉल्फ डिसोजा आनी साह भेटवण केल्ल्या याजकांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां सोमार संजेर मीस जातच हांगासर मौन आनी ध्यानाचें मागणें आसा. तुमकां ह्या मागण्याक मेळोवंक आमी विनंती करता. मंगळार मार्चाची 19 तारीख
आनी त्या दिसा आमी सांजुजेचो दाबाजो संभ्रमता तो आमच्या दिसीचो पात्रोनू तशेंच सर्व कुटुंबाचो आनी बापोयांचोय पात्रोन मात्र न्ही हें आमचें कोवेंत सांजुजेक समर्पिल्लें आसा म्हणटना तो ह्या कोवेंताचो पात्रोनी वय त्या दिसा सकाळीं 6:30 वरार आनी सांजेर 6 वरार मिसाचें बलिदान हांगासर आसा येवचो आयतार आमकां कळीत आसा ताळयांचो आयतार वा सुमयेच्या कश्टांचो आयतार त्या मुखांतर आमी भाग्यवंत हप्त्याक पांय तेंगताव आनी त्या दीस सकाळीं पयले मीस 6 वरार हर्शेंचे ब्रित्स ताचे उपरांत 7 वरार कार्मेल मायेच्या ग्रट्ट्या लागीं ताळयो बेंजार करून आमी पुरुशांवार हांगासर इगर्जेक प्रवेश घेतले आनी दुसरे मीस 7:30 वरार आसा भोवन निबडिनो फाटल्या सुमार 13 वर्सां तावन हांगासर आमी भाग्यवंत हप्त्यांत 40 वरांचें निरंतर सक्रामेंताचें आराधन मांडून हाडटे आसा ह्या पटी हें आराधन मंगळारा दीस म्हळ्यार येवच्या मंगळारा दीस सकाळींच्या 6 वरार मिसाच्या बलिदाना सोवें सुरवात जाता आनी उपरांत बुधवारा रातींच्या 9 वरार मिसाच्या बलिदाना सोवें तें आखेर जाता दिसा घंट्याक एक म्हणले बरी विविध पंगड हांगासर येवन हें आराधन चलोवन व्हरतले स्तुती होगळाप शिकोवन आराधना सोवें तेजे मागणें आसतलें नायट विजील आसतलें पवित्र पुस्तकाच्या मुखांतर मागणें करची रीत आसतली कीर्तना मुखांतर सुमयाची स्तुती करचें भजना मुखांतर सुमयाचें भजन करचें अशें विविध प्रकारांची मागण्या रीत आमी वापरून हें 40 वरांचें आराधन चलोवन व्हरतले कालच्या दिसाच आमच्या भारत देशाचो एलिसांवाचे दीस प्रकट जाल्यात म्हणटना ह्या एलिसांवा खातीर आमी मागोवंक फावो प्रत्येक जावन बरे जात्यातीत मुखेली विंचून येवचे खातीर मात्र न्ही संविधानाची मोलां उखलून दवरचो एक सरकार रचून येवचे खातीर त्या देखून ह्या पोटीचें हें 40 वरांचें आराधन ह्या एका प्रत्येक तेसावा खातीर आमी भेटोवन दितले मात्र न्ही त्या संदर्भार हांगासर कुमसारचो सक्रामेंत जोडूंक अवकाश आसा आमी ह्या 40 दिसांनी केल्लें प्राचित त्याग सॅक्रिफीस आनी मागणें ह्या 40 वरांच्या आराधना सोवें संपूर्णतेक हाडया तुमी हातूंत भाग घेवचें म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता आज सांजेर 5:30 वरार आमच्या पुणशेताच्या वाठारांत कुर्साची वाट त्या उपरांत बायबल स्टडी आनी सक्रामेंताचें आराधन आसा देव बरें करूं निमाण्या बेसावा खातीर उबी रावया सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन वचन येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार सावळेंत रावून तरी विशेवांका मेळटा जावचे सगळे आमच्या बऱ्या थंयसर आमकां कळटा क्रिस्ता कुर्सा अमरुका पोटलून दरलाय सोम्या सरमान होगळा फावो तुका आसन जालाय देवा आसन जालाय देवा क्रिस्ता कुर्सा अमरुका पोटलून दरलाय सोम्या
आसन जालाय देवा आसन जालाय देवा मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मरे आशीर्वाद भगवान कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. वाळूक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुडो मंगळूर हांगसर मिलाकात 2024. कसली मिलाकात ही कालवारीच्या पयणार सुमियाची आनी म्हजी हर एका आयतारा सांजेच्या 5:30 वरार उक्त्या मैदानार कुर्साची वाट 6:30 वरार बायबल स्टडी 7 वरार सक्रामेताचे आराधन आणि पवित्र सभेचे मागणे आयताराची सांजेची 2 वरार सुमे संगता कोचुंकू तुमकां मोगाचे आपोवणे दिता.